आमचे हे डिपार्टमेंट कसे कितें फुडें वयतात आनी पोषण अभियान म्हणजे ते ओवरऑल मॉनिटर करपाक की मॅल न्यूट्रिशन आनी सगळ्या गोष्टी आमचे सारखे जावचे, आमचे इम्प्लिमेंटेशन आमच्या राज्याच्या लेवलाचेर आमचे सगळ्या अंगणवाडी आनी अंगणवाडीचे माध्यमांतल्यान योग्य तरेचे इम्प्लिमेंटेशन जावपाची गरज आसा. तुमकां म्हाका दिसना चडशे आमचे अंगणवाडी टिचरांक सांगपाची गरज आसा, कारण तुमच्या मदीं आम्ही जाय ते ट्रेनिंग प्रोग्राम तरी न्यूट्रिशन संबंधित तरेतरेचे कार्यक्रम आम्ही ऑलरेडी चलयले आसा वर्सभर. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करीत आसा की आमचे अंगणवाडी जे टीचर आहात, आमचे अंगणवाडी जे हेल्पर आहात, हे पोषण माह जो आयज जो कार्यक्रम आयज जो अवेअरनेस कार्यक्रम जो आयज चालू जाला, म्हाका दिसता की तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी जे चर्चा करता की सीडीपीओचे ऑफिस जे आहा आनी आमचे अंगणवाडी टीचर आनी जे हेल्पर आहात, हे आमचे मेन, हे आमचो स्ट्रेंथ आमच्या डिपार्टमेंटाचो. तुम्ही जाय ते कार्यक्रम करता, जाय त्या भुरग्यांक वेगळे तरेन तुम्ही फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी म्हणूनच आयज जेन्ना आमी म्हणटा की तुम्ही अंगणवाडी वर्कर, अंगणवाडी टीचर, तुमची जी कितें समस्या आसा, तुम्ही आमचो एक परिवाराचो एक भाग जावपाचो आसा. म्हणूनच आमी तुम्ही जेन्नाय कसलो कार्यक्रम आसतो, हेल्थाचे कितेंय विशय आसले, तुम्ही आमकां सदांच सहकार्य करता. आतां चर्चा करतना आनी हे आमची चर्चा चालूच आसा की आयज सीडीपीओच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचे तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळे जे पोषणाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें इम्प्लिमेंटेशन करूंक जाय आनी हे एक ओवरऑल मॉनिटरिंग बॉडी म्हणजे हेल्थ इंटिग्रेटेड आनी ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक इंटिग्रेट करून एक वेगळे तरेन आमकां मॉनिटरिंग करपाची गरज आसा. आयज मुख्यमंत्रीचे हस्ते मोबायल आमी दिल्या, हे स्मार्टफोन दिल्या, इतलेच खातीर की आमकां एक डिजिटायजेशनाच्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपाची गरज आसा.